बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभाक ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आणि दुखी काळजान सगळीं भाराभर म्हणुया. सोर पृथ्वीदार देवा आणि तुमकां आवडलो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मोरां चिंतून थोडा उच्चारून वायट हातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांगपार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. आयच्या दिसा हे मीस भेटयता सासणीक थारोवणा खातीर कामिलो फेर्नांडीस. तेच परी आपलो वाडदिसाचो मयार मागूंक लायला उबाल दिना पिरीस. ह्या सुमानांत पोसरे बाट हाच्यो फामिली हांचे पासत मागतात. एग्नस वेगस, लुसिया वेगस, जुझे वेगस, आंतोनियो वेगस, फिलोमेना वेगस, लॉरेन्सो वेगस, क्लेटो वेगस, अंजलिका वेगस, लुइजिनिया वेगस आणि जोखी वेगस. तेच परी आयच्या दिसा जायतीं जाणां आमचे मदें वाडदीस समारंभात, लग्नाचे वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचे पासत मागुया. आमच्यो हेर गरजो ह्या वेळार देवा फुड्यान घालुया. सर्वेस्परा भाग्यवंत बोनिफास रोग साक्षी, तुजे मुखार आमचो शारोती जावं. ताणें उतरान परगोटलोल्या आनी रोगतान मोर घाल्ल्या भावार्थाक आमी विस्वाशी रावूं आनी आमच्या कोन्यांनी तो थिरायेन पाडूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योंत पावलून तिमोथाक पुरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. अंत्योकेन, इकोनियमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी खोस तूं तर जाणय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्यात, पूण
सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सोबें भोक्तीपणान जियोंक सोदतात तीं तुमालो सोंसतेनीच. पूण ते खोटे आनी बुलवणे मनीस दुसऱ्यांक फोटोवन आनी आपुणूच फोटोवन ओदीक पास जावन वेतोले. जें तुमी शिकलाय आनी जें तूं राखूंक दिलाय तातूंत तूं घोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमोवन आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरगेपणांत सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या पावडता उद्देशीं तारुणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकूंक दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटयेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणान वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मोग उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामांक पुरतो जावंक पावता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे सुमतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. सगळीं म्हणुया, तुजे सुमतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. कितले जण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीट दितात, तरी आसतनान तुजी आज्ञा वेल्यो हांव कडसरूंक ना. तुजें उतर सगळेंच सोतूच. तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणाक तोखपाचे. जबाब, तुजे सुमतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्या सुत्राचें भेंद उत्तात. तुजे सुमतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. तीं कित्याकूच आळकून पडची नात. जबाब, तुजे सुमतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारुका. तुज्यो आज्ञो हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगळ्योच म्हज्यो कन्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब, तुजे सुमतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मार्को परमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतां. म्हणटूच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताका पूत कसो जाता? आनीक लोकाचे व्हड जोमे कशे मनान ताका कान दिताले. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या इश्टानो, ल्हान भुरग्यांक आमी शिकपा खातीर शाळेन धाडटात. आनी जेन्ना ल्हान भुरगीं शिकतात तेन्ना 2 भासांनी शिकतात. एक बाय हार्ट करून, जे कितें प्रोफेसर व टिचर शिकयता ते रिपीट करून करून तांच्या मनान बसता, पूण घडये तांकां ताचो अर्थ समजना. आनी दुसरें म्हणल्यार तांकां जें कितें शिकयता तें समजता आनी उपरांत ते आपल्या मनान घेवन तें उच्चारतात. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसाक पासून असलें कितें घडलोलें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. पूण आयच्या पयल्या वाचपाचेर नदर मारुया. पयल्या वाचपांत शुभ वर्तमान व देवाचें उतर कित्या पासत बरयलां ताची खबर आमकां मेळ्ळ्या. शिकवण दिवंक, चुकी काडूंक आनी लोकांक देख दिवंक. म्हणटच भाग्यवंत पावलो तिमोथाक बरयल्ले हे चिटींत हें सांगता आसतना आयच्या दिसा जेजू आपूण प्रश्न करता देवाचें उतर इस्कुटावून सांगूंक. हाचे पयलीं ह्या दिसांनी आमी आयकलां दुसरे जे पंगड आशिल्ले ते जेजूक प्रश्न करतात. पूण आज धर्मशास्त्र्यांक जेजू प्रश्न करता. कारण साम 110 स्तोत्रां 110 थंयसरली एक वड काडून जेजू तांकां ताचो खरो अर्थ सांगता. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना स्तोत्रां बरयल्लीं पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनीक दाविदाच्या तोंडांतल्यान तें भायर सरलीं तेन्ना तूं आज आयकल्लीं उतरां उद्गारता. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाताक बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतां. म्हणटच सर्वेस्पर हा आनी सोमी आसा. जायते फावटी मोगाच्या इश्टानो, जें कितें बरयलोलें आसा तें घडये सारकें समजना आनी असलेंच धोरण घेवन घडयेक हे धर्मशास्त्री आशिल्ले. म्हणटच जेजू ह्या सोम्या विशीं हो सोमी कोण आनी सोमी कोण परी देवाचो पूत तें आज दाखवड करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत तो तांकां सांगता आनी एक प्रश्न घालता. ह्या प्रश्ना उद्देशी आपूण तो सोमी आनी आपूण तो देवाचो पूत म्हूण तो उक्तेपणी सांगता. तर मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसाक हे वाचपांतल्यान आमकां कितें संदेश घेवया. आमी सगळीं देव व जेजू आमचो सोमी म्हूण मानून घेता आनी ह्या कारणा पासत हांगासर आमी आयल्या. हो धर्म आमी आपणायला, हो धर्म आमी जियेता. पूण आज एक प्रश्न करची गरज, आमी फकत उतरांनीच व तोंडानूच उच्चारता काय क्रिस्त आमचो सोमी म्हूण, व फरें आमच्या कोरण्या आनी देखी उद्देशी आमी ताचे गोवाय जाता काय. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या धर्मांत पवित्र सभेचे शिकवणेन तरेकवार भासांनी जेजू सोमी हें सोत आमकां उदीक मेळटा, अणभवूंक मेळटा. कारण जायतीं वाचपां आसात व जायतीं शिकोवपां आसात, दोतोन आसा जी आमकां सांगता खरेपणी क्रिस्त देवाचो पूत, क्रिस्त सोमी. तर मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा जेन्ना ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेता, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना देवाची कृपा आमकां मागता आसतना जेजू क्रिस्त हे सोमी हे सोत ओळखून घेवंक मानूंक कृपा फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खोतखोत्यान मागुया. बिटोवणेक आमी गायन गावुया. निर्मोल वेट उड्या सोऱ्याची C26 पान 39, C26 पेज 39. Con
म्हज्या भयणी भावांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मान घेवन सर्वेस्परा, तुज्या मोवाडायेचेर पातयेवून दानां घेवन तुका मान दिवंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. तुजे नितोड करतले कृपेन आमी वांटो घेतल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमकां शुद्ध निर्मळ कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बॉनिफास तुज्या बागिवंत रोग साक्षान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून आपले रोगोत वारोवन तुज्या नांवाक मोहिमा हाडली आनी तुजी वर्ती कर्तुत्वां परगोटली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक असोक्तांक तूं गोट करताय आनी अशें क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णायक परसोडायताय. देखून सुर्गेच्या पदव्या सांगाती ह्या संवसारांत तांबो नासतना आमी तुका वाखाणटा आनी तुजे मोहिमे मुखार निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालच घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं बरो येसू तुझे बरोर जीवनपण देखून सर्वेस्परा,
सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणेची खालच भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतांक आनी सोरखाणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां थाळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओत्र्याक लोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट दी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. खाडी समोरचें तूं कोंत्रेकता D24 पान 60, D24 पेज 60. खाडी समोरचें तूं कोंत्रेकता सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा खरो भावार्थ परगटूंक भाग्यवंत बॉनिफासान थांबोन आसलेल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव सोरयलो.
ताचे परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्याच भावार्थान थीर कर आनी उतरांनी तशेंच खोरण्यांनी तो परगोटूंक आमकां हुर्बेन भर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस पोरो तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मागणे सांत मिंगेलीक सांगेल महाबडव्या लोडायच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खातीरपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कोवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्यांक हेमपणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चडपता. आमेन. सगळीं ती मिल घालुया. दिमी घालून आमी गायन गावुया. आर 35 संस्काराक इतल्या वडत्या पान 109 आनी 4. आर 35 पेज 194. संस्काराक इतल्या वडत्या प्रार्थुया. देवा, एका ओजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनाचो उगडास करून दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सर्वणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. शेवटाचे गायन गावुया. आर 10 जेजू भाशेन पान 170 आनी 9. आर 10 पेज 179. Jesus
जेजू भाशेन अशें हांवें उलयताना वावुरताना जेजू भाशेन अशें म्हणून हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा गिना गिना कांती मोग मुर्दाची म्हज्या मनाची तळटना जेजू भाशेन अशें हांवें उलयताना वावुरताना जेजू भाशेन अशें म्हणून हीच म्हजी प्रार्थना